गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकीतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पोलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात. नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जवेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटीन. ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटात ताचो आमी नियाळ दिता. तर आतां मी सुशांत गांवन हांचे कडेन तांचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. सुशांत. आप आनी काँग्रेसी मदीं बरेंच पेटला. पयर जेन्ना मया ऑफिसाचें उक्तावण आशिल्लें आपाच्या तेन्ना अरविंद केजरीवालान काँग्रेसीचेर बरोच फोग काडलो. भाजपा आनी काँग्रेस हातांत हात घालून काम करता. अमित पाटकराच्यो ज्यो मायनी आसात ताका परमिशन प्रमोद सावंतान दिला अशे तरेचो आरोप केलो. ताका आयज अमित पाटकरान जाप दिली आनी अमित पाटकर म्हणटा अरविंद केजरीवाल गोंयान भाजपा खातीर काम करपाक आयला, मतांची विभागणी करपाक आयला आनी तशेंच अरविंद केजरीवालाक ओपन चर्चेचें आव्हानय अमित पाटकरान दिलें. ही सविस्तर बातमी तुमकां सादोराचेर पळोवपाक मेळटली. ते भायर आनी एक बातमी अशी की अमित पाटकरान युती खातीर गरज पडल्यार युती खातीर आपूण तयार आशिल्ल्याचें स्टेटमेंट केलां. सद्याक गोवा फॉरवर्डा वांगडा तांचें प्रिपोल अलायन्स आसा, पूण भाजपाक हरोंक जाय जाल्यार फुडाराक जो थळावो पक्ष आरजी तांच्या वांगडाय गरज पडली जाल्यार युती करपाची आमची तयारी आसा अशे तरेचें स्टेटमेंट त्यांनी केल्लें आसा. सविस्तर दोनूय बातम्यो 7 वरांचेर पळयात. थँक्यू सुशांत. सुशांतान हे जे दोनूय सांगले ते मुजरत तुम्ही CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर दुसरी जी बातमी ती म्हणजे अशी की हळदोना वाठार एका पोशिल्ल्या सुण्याचेर अनवळख्यांनी एअर गन वापरून हल्लो केल्याची एक बातमी उक्ताडार आयिल्ली आसा. सद्या तिचेर त्या सुण्याची स्थिती मातशी गंभीर आसा आनी तशें तेजे उपचार सुरू आसा. सो तेजे जे मालक आहा ताणें मागणी केला की जे कोणी अशें केलां ताचे खर कारवाय करची. ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी उत्तेजा गांव हाचे कडेन ताचे कडल्यान जाणून घ्या आयच्या दिसाची घडणूक. उत्तेजा. बाणावलेचो सध्या केजरीवाल आपाचो फुडारी तो सध्या गोंयान येयलेलो आसा आनी हेच्याच फाटभुंयेर आयज बाणावलेचो आपाचे फुडारी पॉल लोबो आनी ताचे कांय समर्थकांनी आयज आपाच्या आप पक्षाचो राजिनामो दिल्लो आसा आनी तांणी म्हणलेलें आसा की बाणावले मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांत कांयच उदरगत जावंक ना. आमदार वेन्सी विएगस आसा तो आपल्या कामात व्यस्त आसा आनी समर्थकांचे जे फोन आसा ते घेना केन्ना ताका घेवपाक वेळ नासा अशे तरेचो आरोप तांच्यांनी केल्लो आसा. दुसरें म्हणल्यार आपान जी BJPची बुराक ही मोहीम सयांची मोहीम राबयली ताका आतां 1 लाख लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी हेच 1 लाख लोकांची पत्रां घेवन आयज जे आपाचे फुडारी सगळे फुडारी आसा आमदार आनी फुडारी ते आयज मुख्यमंत्र्याच्या मंत्रालयात गेले आनी तांकां थंय पुलिसांनी आड आयले. उपरांत तांच्यांनी ते पुलिसांक आयकले ना, तांच्यांनी CMची भेट घेतली आनी CMाक जे रस्त्यांची स्थिती आहा पुराय गोंयान जी रस्त्यांची स्थिती जाल्या त्या विशीं म्हायती दिली आनी CMान अशें तांकां एश्योर केला की दिवाळे पयलीं जे आसा ते सगळे रस्ते आसा ते हॉट मिक्स करतले अशें तरेचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलेलें आसा. ही दुसरी बातमी. आनी तिसरी बातमी ती म्हणल्यार काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी शिरगांव आनी लयराई देवूळ सरकारान कणवाल्यांक विकले अशे तरेचें विधान केलें. ताच्या विधानाचो शिरगांव लयराई देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी खर निशेध केला आनी पाटकरान केल्लें स्टेटमेंट चुकीचें आसून लयराई हे भक्तांचें श्रद्धास्थान आसून देवी लयराई कोणाकूच देवस्थान कोणाकूच विकपाक शकना किंवा विकते घेवपाक शकना आनी देवळा विशीं राजकीय विधानां करप टाळची अशे तरेचो सल्लो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी दिल्लेलो आसा. तर ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. थँक्यू उत्तेजा. तर दुसरी जी बातमी म्हणजे मुंगूल गँग वॉर प्रकरणात 23 दुबईत आयज 12 दिसाची न्यायालयीन कस्टडी दिल्ली आसा. ह्या तांच्यांनी 12 ऑगस्टाक कोलवा मूळ वाठारांत तिगांचेर हल्लो केल्लो आनी त्या प्रकरणात जेन्ना पुलिसांनी सोद घेतलो तेन्ना आतां मेरेन ह्या प्रकरणात सुमार 23 जाणांक अटक केलेली आसा. ही जी बातमी तुवें 7PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आतां तुमी समिता कडेन ताचे कडल्यान जाणूया आयच्या दिसाची घडणूक. समिता.
देशान कशे तरेन वोट चोरी जाता हे लोकां मुखार हाडून दवरिल्लेच आसा आनी राजधानी पणजेंतल्या राज्य वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयात काँग्रेसीन वचून भेट दिली तेन्ना खोट्या मतदारांची तांणी नांवां तपासली तेन्ना वेळी मतदारसंघात बनावट मतदार आशिल्ल्याचें तांकां दिसून आयलें. तर ह्या प्रकारा उपरांत तांणी वेंचणूक आयोगा कडेन कांय मागण्यो मांडिल्ल्यो आसा आनी ह्या मागण्यांची पूर्तता करची अशें म्हणून काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार तशेंच काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी सांगिल्लें आसा. अशी एक बातमी आसा, तुमी विस्तारान 7 वरांचेर पळयात. थँक्यू समिता. आणि तिसरी जी बातमी आहे ती म्हणजे पोर्तुगीजांनी गोंयचे 450 वर्सां राज्य केले तरी लेगीत आमचे जे जाणटे आहात तांच्यांनी गोंयचो जो दायज आसा तो संस्कृती आहा ती तिगोवन दवरिल्ली आसा आनी आमकां ती वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक मेळटा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां आनी ते अशें बी म्हणटा हांच्या लागून जे सगळे जाणट्यांनी ही जी संस्कृती आहा ती तिगोवन दवरिल्ल्यान तांकां सगळ्यांक हॅट्स ऑफ अशें तांच्यांनी एका कार्यावळींत म्हणिल्लें आसा. आनी ते हे बी सांगता की हे जे दायज आहा त्यो सगळे परंपरा आसा ती फुडल्या पिळगीक कळपाक जाय ताका लागून हाचेर ही जी सगळी जी पदां ह्या वेगवेगळ्या माध्यम तातूंतल्यान ते बरोवन आनी रेकॉर्ड करून दवरपाची गरज आहा अशें तांचें म्हणणें. आनी दुसरी जी बातमी ती म्हणजे कितें मोल्या जे हायस्कुला लागसर जो स्पीड ब्रेकर आशिल्लो तो आतां सद्या कांय कारणां लागून काडला पण सद्या थंयसर जे भुरगे आहा तांकां खूब त्रास सोंसचे पडटा. गाडयो जो फास्ट येता ताका लागून भुरग्यांक क्रॉस करपाक खूब त्रास जाता. सो संबंदीत आनी ते सरपंचान हाचेर लक्ष घालून ह्यो जो स्पीड ब्रेकर आहा तो परतून घालचो अशी तेंच्यांनी मागणी केली आसा. ह्यो ज्यो साबार बातम्यो आतां तुमी गोमंतक TV फॉलो सबस्क्रायब करा. कॅमेरामॅन हर्ष सेठ, हांव ऐश्वर्या खुर्जुईकर. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकीतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता आहे. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.